पेडणे ते काणकोण, मुळगांव ते दिवचल सत्तरी, फोंड्याचो अंत्रुज म्हाल, शाश्टीचे मडगांव, राजधानी पणजी ते गोंयच्या गांवगिऱ्या खाची कोणशा मेरेन गोंयचे अर्थकारण, गोंयचे समाजकारण, गोंयचे राजकारण, गोंयकारांचे इशू, गोंयकारांचे एक्टिविजम, गोंयकारांची पल्स पळोवया सिटीग्रामात। गोवा प्रदेश महिला काँग्रेस कमिटी प्रेसिडेंट प्रतिमा कुतिनो हांच्यांनी सांगल्या की अपकमिंग लोकसभा इलेक्शन्साक खंय महिलांक एक सीट तरी रिजर्वेशन आसपाक जाय आनी असेंब्ली जे इलेक्शन आसतलें ताका 33% रिजर्वेशन, दॅट इज अबाउट 9 सीट्स हॅव टू बी गिवन एंड रिजर्वड फॉर महिला। आतां तुमकां सगळ्यांक खबर आसा की सोनिया गांधीचो डिमांड आसा की 33% जावपाक जाय। राहुल गांधी जो आमचो अध्यक्ष जाल्लो आसा, ही इज लुकिंग फॉरवर्ड फॉर वुमन एम्पावरमेंट, हू इज रियली seeing and is serious about 33% reservation for Mahilas in assemblies and parliament. Now the latest news that Priyanka Gandhi, who is coming to active politics, it is like Indira ji is back. So we feel that coming assembly, we'll see that we'll also demand 33%, and the coming Lok Sabha, looking at the trend, looking at the women coming out, young girls coming out and joining politics, since we are doing this programs like organized sector, unorganized sector, Mary Mita, Priyadarshini, हांवें पळयलां की हांव मोरजे भोंवलां, मांद्रे, पेडणे भोंवलां, म्हापसा भोंवलां, आयज कोर्तालीम आसा, हांव सगळ्या वाठारांनी भोंवपाक लागलां आनी खूब खूब यंगस्टर्स, यंग चलयो आनी बायल्यो भायर सरपाक लागल्यात। आय फील दॅट येस वी वील डिमांड 1 सीट एटलीस्ट फॉर लोकसभा फॉर अ वुमन। इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंटान सडनली जी अर्बन बँकीन आनी ते बँकेनी लायटीची बिलां घेताले ती बंद केले आनी ताका लागून आयज म्हापशा इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंटान लोकांची बरीच गर्दी आल्या। सकाळ मेरेन लोक लायनीक रावले आनी जे 2-2, 3-3 वरां लायनीक रावले, एकूच मशीन आहा आनी ताका लागून लोकांक खूब प्रॉब्लेम जाता। तशेंच लोकांचें म्हणणें आहा की जे पयलीं जी सिस्टम आसली तीच दवरची म्हणून। आनी दुसरो प्रॉब्लेम कसो जाता, मोडचे सुटे पयशे ना जाल्यार परतून येवन लायनीक रावचें पडटा। आमी नांदोडसून येयले, इतले पयशे येवन हांगा हें भरचें पडटा लायनीन रावन। आतां जाली 4 वरां जालीं, आतां आमी हांगाच आहा, फारीक करपाक रावता, त्रास हेवटेन तेवटेन नाचचें पडटा। वयर चल वयल्या ऑफिसान हें धाडटा सकयल्या ऑफिसान। किर्डा भरतले ते अर्बन बँकेन, ते आतां रिसंटली शुगराच्यान बंद जाला, ते घेयना आनी हांगा जर म्हाका आतां लायनीक जाल्यार 3 वरां। हांव सिनियर सिटीजन, वयर गेलो सकयल धाडटा, सकयल गेलो वयर धाडटा, सुटे सारके तेंचे पयशे ना तर बील एक्सेप्ट करना। कितें करपाचें आमी? म्हणजे पयलीं आसलें तें बरें आसलें, पयलीं आसलें तें बरें आसलें न्हू। परसून येयला हटपडच्यान 2000 दिले, तो सुटे ना म्हणटा, सुटे दिले तेणी, थोडी बिलां दिले, हे परत येतले म्हणटा तुका बील, तेचो आनी इंट्रस्ट करून हांव परत येता ताचो। लोकांक घरा बसून पेमेंट करूंक मेळटा, मोबायलाचेर पेमेंट करूंक मेळटा। पॉयंट नंबर 2, जी सिस्टम आसा पळय ही येदी व्हडली लायन दिसता ती लोकांक, जाणट्यांक जे त्रास जाता आनी कोणाक ही लायन कमी जातली। पॉयंट नंबर 3, खंय लागीं बँक आसा, खंयची लागीं सोसायटी आसा, एक 2 स्टेपाचेर सुद्दां वचोन जे लिस्टा प्रमाणे जशे लोक पयस वयताले तशे तो इश्यू येवचना। ही इतली फॅसिलिटी आमच्या सरकारान आमकां दिल्ली आसा पळय ती लोकां खातीर दिल्ली आसा। चेंज जाल्या, चेंज एक्सेप्ट करपाक 2 दीस वयतले, इवन आमी सुद्दां जर चेंज एक्सेप्ट करपाक जो टायम लागता सो बँकांक सुद्दां 2 दीस टायम लागला की नवें सॉफ्टवेअर इंट्रोड्यूस जालें। CSR एक्टिविटीजच्या अंडर कलंगूट मतदारसंघात 3.5 कोटीचे आधुनिक असे 3 ग्राउंडाची कामां सध्या चालू आसा। एक सध्या कांदोळेचे ग्राउंडाचे काम चालू आसा, दुसरे पर्रा ग्राउंडाचे काम चालू आसा आनी अडफाड्या एक ग्राउंड म्हणजे बरो ग्राउंड जातलो। हे आधुनिक पद्दतीचे असे ग्राउंड जातले, हितून स्विमींग पूल आसतलो, एंटरटेनमेंट आसतले आनी हेर क्रिकेट, फुटबॉल हेका बीन दोनूय भितर एक्टिविटीज आसतले। हे भागाचो आमदार आणि डेप्युटी स्पीकर मायकल लोबो हेणे ह्या सगळ्या कामाची माहिती दिली। We have done rough estimates which will have lighting effects, sound effects. Sound will be permanent. A stage, area around the entertainment zone will be paved. Some area will be paved. Some area will be cemented for dancing purpose, and remaining will be all sitting.
sitting which will be over there will be permanent, because it is like an open auditorium for the entire place. So such type of entertainment zones are not there anywhere in the coastal belt of Goa. We want this entertainment zone so that different people from India can come and perform over there. It's an open air stage. It's a stage where you can come and perform. And the football ground is being built for locals. Outside the constituency, whoever wants to come, they will have to pay nominal charges, because the cost has to be removed to maintain. जी आमी कितें ओस करता ती मेंटेन करपाक जाय. आयज जर पार्रा टीम तो आमी केला 5 वर्सां जाली इनॉग्रेट केल्या, तो आमी मेंटेन केला म्हणून आयज तसो आहा तो इतलो क्लीन आहा. आमी टायल्स तेजे क्लीन करता, मेंटेनन्स करता, तेजे पेंटिंग करता. सेम वे कांदोली आमी मेंटेन करता. फॅसिलिटीज, इन्फ्रास्ट्रक्चर फॉर द villages of Varpara, Nagwa, Parra, Kalangut, Kandali, in my constituency first. Then we can move out of the constituency and do. That planning is also there. प्रदेश काँग्रेस पक्षान म्हापशा आयज एज्युटेशन केले, निशेध सभा घेतली की महात्मा गांधी ह्या पद्दतीचो उत्तर प्रदेशाक कोणी तरी पुतळो केलो आनी ताका परतून मारपाचो प्रयत्न केलो. ताचो निशेध करपाक लागून हांगासर गांधीच्या पुतळ्या कडेन आयज निशेध एज्युटेशन केलें. ज्या मनशान खऱ्यांनीच महात्मा गांधीचो वध केलो, हत्या केली, तेचो जय जयकार करतात, तेच्या पुतळ्याक हार घालतात. म्हणजे आमच्या देशांत आयज बसून ही विचारसरणी, ही मेंटॅलिटी, ही मानसिकता जी एकदम निंदनीय जावन आसा ती आयजूय आमच्या देशान आसा, हेची खंत आमकां दिसता. Independence first terrorist was Nathuram Godse, who killed Mahatma Gandhiji. And the other day जेन्ना death anniversary आशिल्ली महात्मा गांधीची, तेन्ना ही पूजा पांडे भगवा कपडे घालून नथुराम गोडसेची त्यांनी पुतळो गेलो गांधीजीचो, पोटान ते पोस्कोटे घातले, रगत कसले तरी तांबडो कलर घालून आनी शूट केले. 1 बार न्ही, 2 बार न्ही, 3 पाटी आनी नारे घातले नथुराम गोडसे जिंदाबाद म्हणून. सांगूंक सोदता गांधीजीक पुतळो मारलो म्हणून कांय जायना. गांधीजी इज इन द हार्ट्स ऑफ ईच एंड एवरी इंडियन, नॉट ओनली इंडियन, ही इज नॉन एवरीवेअर इन द कंट्री एंड वर्ल्ड. आनी आमी हाजेर निशेध करता, कंडेम करता. प्रॅक्टिकली ह्या भारत सरकारान तेजे सुमोटो घेवन तेजेर एक्शन घेवपाचें आसता, कारण गरज तांकां येवंक ना, कारण तेंच्या संघटनेचें आसा. 1941 लढाई सेकंड वर्ल्ड वॉर सुरू जाल्ले. पार्टिशन नावाचो प्रकार खंयच नासलो, तरी सुद्दां सुरवाती पासून हे लोक प्रयत्न करीत येयलेले आहात महात्मा गांधीचो खून करपाक. शेवटी ते सक्सेसफूल जाले. पण महात्मा गांधीचे जे विचार आसात ते यांच्या पैकी कोणूच नष्ट करूंक पावतो ना. जगाच्या अंतापर्यंत महात्मा गांधी अमर रावतलो. जेणे फर्स्ट टेररिस्ट नथुराम गोडसे हो देशांतलो पयलो टेररिस्ट. देशांचे पयलो टेररिस्ट हल्लो कोणें केलो जाल्यार तो नथुराम गोडसेन केलो. आयज हो सगळो संघ परिवार कोणाचो उदो करतात? देशाच्या पयल्या टेररिस्टाचो हे देशाच्या जनतेन लक्षांत घेवपाक जाय. कारण नथुराम गोडसे हो बेश्टो खुनी न्ही, नथुराम गोडसे हो टेररिस्ट. घेऊया एक ल्हानसो कमर्शियल ब्रेक. श्री सरस्वती ज्ञान प्रसारक संस्था ह्या संस्थेन 75 वर्सां पूर्ण केल्या. ह्या निमतान क्लोजिंग सेरेमनीचो प्रोग्राम 2 दिसांचो प्रोग्राम हांगा कोवळ्या हांगासर जालो. ह्या कार्यक्रमाक माननीय मंत्री सुदीन ढवळीकर तशेंच कोवळ्या पंचायतीचे सरपंच राजेश कवळेकर हजर आसले. क्लोजिंग सेरेमनी निमतान साबार तेंच्यांनी जी लोकांक जी गांवांत मदत केल्या जावं जे काही कार्यक्रम घेतल्या ताचे सगळे सविस्तर ताणें ह्या कार्यक्रमाक सांगलें. आनी उपरांत शिवगोमंतक हें नाटक सादर जालें. Sri Shantadurga Devasthan was kind enough to offer their premises free of cost to enable the Samstha to start the school and to educate the children of the surrounding areas as it was the need of the hour at that particular time. तेन्ना आमी खंयचेय पद घेतात तेन्ना आमी विचार करपाक जाय की आमी ह्या व्यासपीठा वयल्यान कितें उलोवप आनी कितें ना.
हें आमी तकलेन दवरूनच उलोवपाक जाय आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यानूच आमी प्रयत्न करपाक जाय. शिक्षण घेतले नंतर संस्कार जावप खूब म्हत्वाचें आसा. अनेक वृक्ष वेली टवटवीत झाल्या, डोंगरावरून वाहून नदी ओढ्या भरू लागल्या. आता हे इम्पॉर्टंट. पण मनुष्याने पर्यावरणावर केला खूप अन्याय. मग कोण देणार त्याला न्याय? खूप त्याला राग आला, जागोजागी पूर आला. मनुष्याने केल्या अनेक चुका, म्हणून त्याला दुःखांच्या लाटा. सारखी 4 कडव्याची कविता. पण त्या कवितेतल्यान आमकां शिकोवपा सारखे, म्हणजे प्रत्येक भुरग्याकूच न्हय, पंचायतीकूच न्हय, तर सबंद गांवच्या लोकांक शिकोवपा सारखे ताणें बरयल्लें आसा. चिन्मय मिशन पणजी केंद्र यांनी 1 ते 6 फेब्रुवारी पर्यंत महालक्ष्मीच्या टेम्पलान गीत ज्ञान हो योग शिबीर आयोजन केल्लो आसा. ह्या शिबिरान मेडिटेशन कशें करचें, मेडिटेशनाची खंयची काळजी घेवच्यो, तशेंच युथां खातीर मार्गदर्शनाचोय कार्यक्रम ऑर्गनायज केल्लो आसा. दर वर्सा आमचें वार्षिक आमचो गीता ज्ञान यज्ञ जाता. ह्या वर्सा आमचो तो 1 तारखेच्यान सुरू जाला आनी आमकां मेळ्ळ्यात स्वामी चैतन्यानंद हे चिन्मय मिशन कोलकात्याचे आचार्य जावन आसात आनी हांणी 4 वर्सां गोंयांत कार्य केल्लें आसा. 94 जेन्ना आमचें हांगा मिशन सेंटर सुरू जालें तेन्ना तांच्याच हातान आमच्या हांगा बुदयाद घालप जाली. तांणी पयलो आमकां ज्ञान यज्ञ घेतिल्लो हांगा आनी योगायोग असो म्हणल्यार 25 वर्सांनी ते परत हांगा आयले. ते खूब व्यासंगी आसात. उपनिशदांचेर तांची प्रवचनां जगभर आसात आनी इंडियेनूय बी खूब प्रसिद्ध आसात. तशेंच रामचरित मानस, श्रीमद भागवतम हाजेरूय तांची प्रवचनां जातात. हांगा सांजचे ते ध्यान योग. आजकाल मेडिटेशनाचें खूब हें आसा, लोकांक सगळ्यांक क्युरियोसिटी आसा मेडिटेशन म्हळ्यार कितें. पूण शास्त्रशुद्ध मेडिटेशन कशें करप, ध्यान कशें करप हें आमकां गितेंतलो अध्याय 6 सांगता. ताजेर हांगा निरूपण स्वामीजी करतात सांजच्या वेळार. आनी सकाळच्या वेळार आमच्याच गुरुजी तेजोमयानंदजीन ज्ञानसार नांवाची एक कंपोजिशन केलां. ताजेर तांची प्रवचनां आमच्या आश्रमान सांतिनेज हांगा आमचो आश्रम आसा चिन्मय आलोक, थंय सकाळच्या वेळार ते सांगतात. तुम्ही पळोवंक शकतात जो धालो म्हणटा जी आमची पारंपारीक संस्कृती आसा त्या धाल्याची निमणी रात्र काळ जाल्या आनी आयज जी समाप्ती आसता ती 12 जण सत्तरी हांगा जाता. हालो आमचे जाणट्यापासून चलता हो. आमकां आतां 50 वर्सां तरी जाली. कितें कितें जाता म्हणजे 5 दिसांनी या 5 दिसांनी काय काय जाता? 5 दिसांक सगळे गांवचेले आहा न्हू. हे पारंपारीक धालो आसा. पयलीं सान मांडार धालो खेळटाल्यो. धालो बायलांचे मन जे आसा ते सगळे मांडाचेर उक्ते करपाचें एक साधन आसा. ह्या धालांतल्यान एक आमी नृत्य, नाट्य, खेळ किंवा रितीरिवाज जे आमचे पारंपारीक कितें आसा ते सगळे मांडाचेर आमी जतनाय करून दवरतात. आनी ही जी आतां ही आमची पारंपारीक जी रीत रिवाज कितें आसा ते आमी फुडल्या पिढी खातीर आमी तेजें संवर्धन करून दवरतात. आतां तुका हांगा दिसतलें की जवळ जवळ 3 पिढयो हांगा आसा. तुम्ही निरीक्षण केलें जाल्यार तुमकां दिसतलें की 3 पिढयो आसा. ते एका पिढी कडच्यान दुसऱ्या पिढीक वयता. आनी ही जी आमची पारंपारीक जी कितें रीत आसा आमच्या वाड्या वयली आमच्या गांवांतली ती आमी सांबाळून दवरता. गोंयच्या सिटी ग्रामाच्यो खबरो घेवन परत मेळया. पळयत रावात प्रुडंट. नमस्कार.